मोगाच्यानो मोठो शर्माव. आयच्या वांजेलांत 2 भाग आसात. पयलो भाग भोगनांनी उमाळ्यांनी भरलेली ही शिकोवन जेजूची मोरूंक वेच्या पयले निमाणी. सावथ आफ्रिका एकलो शिकोवणदार आसलो. ताका एनॉयंटींग जाल्लें आनी ताजे उपरांत ताका खंय खंय प्रिचींग करूंक थंय ताका उखलून वरां जालें. कित्याक ताजे पांय धरणीक लागून वचो. ही इज अनॉयंटेड, ही इज होली. आनी ताका धरणूच रावतालो आनी थंय तावन तो ताका उखलून धरले कडेन प्रिचींग करतालो. जेजू शिकोवन दिवच्या पयलें खालतो, शिकोवन दितना खालतो, शिकोवन दिल्या उपरांतय खालतो. आनी एकच एक ताजो उद्देश सेवा. ताणें केल्ल्या बरी आमी सेवा करची. मोगाच्यानो ह्या दिसांनी येणे तेणें आमकां ट्रान्सफर जातात. फिरगेजंतल्या विगरांक खाजितोरांक आमकां फादरांक सुपिरियरांक जायते ट्रान्सफर जातात. पोएट फ्रोस्ट थोड्या जाणांक येता ती पोएट्री. द वुड्स आर लवली डार्क अँड डीप बट आय हॅव प्रॉमिसेस टू कीप and miles to walk before I sleep. And miles to walk before I sleep. सहज जावन आमकां भोगता. हांव इतलें सगळें केलां, इतली सेवा केल्या, पिडेस्तांची, तरणाट्यांची, भुरग्यांची सेवा केल्या. हू इज ग्रेटफूल टू मी? थोड्या फावटी नोबडी. मोगाच्या भाव भयणीनो, अंते इन आनी पोस्त सेवा करच्या पयलें खालतेपण, सेवा करतना खालतेपण, सेवा केल्या उपरांत खालतेपण. एक दृश्टांत तुमकां दिवचो जाल्यार सामारियागार. याजक ताका पळयलें, ताजे तावन म्हाका कितें मेळटलें गेलो. लेवी ताणें पळयलें, वॉट वील आय गेट गेलो. वो सामारियागार, नो प्रॉब्लेम, इवन इफ आय डोंट गेट एनीथींग फ्रॉम हिम आय वील डू सर्वीस. आनी ताणें ताका गाडवार घालें, हॉटेलां केलें, ताजी साकरी केली. त्या गूण जाल्ल्या मनशान थँक्यू म्हळें. वी डोंट नो. पयलो भाग वो. दुसरो भाग मोर चॅलेंजींग. यू नो रोमन हिस्ट्री. ब्रुटस ताजी सिजरान मस्त सेवा केल्या. ताका वयर ऊंच हाडलो. पूण एक दीस आवे चेसर म्हणटा, चेसराक पटलून धरता आनी ताज्या हातान चुरी. ती ताज्या फाटीन तोपता. सेजर मरच्या पयलें ही उतरां म्हणटा, एत तू ब्रुते. हांव इतली सगळी सेवा केल्ल्याक एत तू ब्रुते. तूं अशें करताय गी म्हज्या मोगाच्या. आनी गांधीन ताजी सेवा केली. नाथुराम गोडसे ताका कीळ स्थितींतलो ऊंच उबारलो. नाथुराम आयलो, ताका सलाम केलो. बापूजी आज तूं मातसो लेट आयलाय म्हूण ताका नमस्कार करतना गुळे सोन गांधीक ताणें जिवेशी मारलो. गांधीची उतरां हे राम. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जेजू स्तोत्र 4:9 द वन हू एट विथ मी म्हाका ताणें 8 पांय दिला. म्हज्या सांगता जेवतेल्यानच म्हाका 8 पांय दिला. आमी अशें भोगलांगी. इट इज व्हेरी चॅलेंजींग. म्हाका 8 पांय दिलो जाल्यारय, म्हाका ताणें थँक्यू म्हणून जाल्यारय
आनीकी हांव सेवा करता गी तेन्ना जेजू बळकाच्या नव्यान सुफळ जाता. घरांनी आमच्या कम्युनिटींत असले संदर्भ येतात. थोड्यांक उपकारी म्हूण दाखोवंक जायना, प्राय निमती पिडे निमती एक्सप्रेस करूंक जायना. कॅन यू कंटिन्यू? इट्स अ चॅलेंज फॉर यू अँड फॉर मी. आखेर करच्या पयलें एक म्हज्या अनुभवाची स्टोरी. एका व्हडल्या फिरगजेंत हांव आसुल्लो आनी त्या फिरगजेंत जायतो आतां सुमार एक 28,000 क्रिस्तांव लोक आसा त्या फिरगजेंत. जायतो लोक आसलो. त्या दळा आमची कातोलीक इगर्ज माता सोडून जायते जाण हेने तेणें जॉयन जाताले. हांव एका कुटुंबाक गेलो आनी त्या कुटुंबांत तांणी म्हाका स्वागत केलें. गुड इवनिंग फादर, गुड इवनिंग फादर, ब्लेस मी फादर. एक सोबीत तरणाटें चेडूं आयलें. देर शॅल बी नो अदर फादर एक्सेप्ट द फादर इन हेवन अँड नो ब्लेसिंग, ओन्ली गॉड ब्लेसेस. गुड इवनिंग ब्रदर म्हणालें म्हाका. हांवें स्मायल दिली. गुड इवनिंग सिस्टर म्हळें. तें जालें. घरच्यांनी म्हाका कम फॉर डिनर फादर वन्स गॉट द चान्स. हांव डिनराक गेलो. थंयसर तांचे सांगता जेवतना आय गेस्ट इट. ओ वंडरफूल पिकल, कितलें रुचीचें. ब्रदर यू लायक दॅट पिकल? येस सिस्टर, I made that pickle. Thank you, sister. Brother, you want to carry that pickle? I would be delighted, sister. So she gave me a bottle of pickle. New life or born again, I don't know. No arguments. No condemnation. Seva. She phoned to me after a month. Pickle is over. One more bottle. Another month. Pickle is over. One more bottle. आणि आमचे फादर म्हाका आपोवंक लागले, अरे तुजी पिकल सिस्टर तुका फोन करता. शी बिकेम माय पिकल सिस्टर. वर्सां धांवली. हांव ट्रान्सफर जावन शेळी आयलो. आमची अकरेचें कोपेल गोंयांत. शेळी एक खाजार सेटल करूंक आलें. सम प्रॉब्लेम्स. सगळें सारकें जालें. बिस्पाचें परमिशन मेळ्ळें. आमकां ओल्ड गोवा आमचे रेस्पेद जाय म्हणाली. ओके म्हणे. आमी गेल्या ओल्ड गोवा. मीस सांगतना एक चेडो आनी चेडू भितर आयली. मीस जालें, रेस्पेद जालें. मिसा उपरांत तीन दागां लागीं आयली. फादर, डू यू नो मी? ना पुता, म्हाका वळख ना. फादर, I am your pickle sister. Because you served me so well, with love, with affection, without condemnation. Afterwards, I came back to the Catholic Church. And I married a Catholic boy. And today we were looking for a Sunday Mass, where to go. And it happened to be you. आयतारा मिसाचो कायदो पळोवंक आमी सोदताले हांव. आनी आतां आमकां मेळ्ळो तूंच तो म्हजो पिकल भाव, पिकल ब्रदर. एमेन.